Sacramental Gloria Mogacha Jesu Sacramental Gloria Mogacha Jesu Olpayanchi kalsa tujas moga bogongami tuka sasnacha sasna Olpayanchi kalsa tujas moga bogongami tuka sasnacha sasna Mucha soy man, ay gloria, devacha Buddha. Mucha soy man, ay gloria, Bosoy Amka Tuja Jemnal Mesa Zonja Ami Hori Devachi Burgi Bosoy Amka Tuja Jemnal Mesa Zonja Ami Hori Devachi Burgi Sacramentan रावलेल्या मोगाच्या जेजू नव्या दिसा नवे सकाळी तुझ्या काळजा सारखे आम्ही जाऊंक तुझ्या पायांशी आम्ही आयल्या परनिपाट नमस्कार तुका करता हांव दुनिया भोव पवित्र संस्कारान हुंड्या रुपान आमचे मदें आयिल्ल्या जेजू तुका बोजूंक तुका वंदूंक ह्या आयचे सकाळी तुवें आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता तुका आर्गां दिता तुजी स्तुती करता तूं एकलोच खरो जिवो देव आनी खऱ्या जिव्या देवाक आमचो नमस्कार करूंक हे सकाळी आमी हाजीर जाल्या जेजू आमचें काळीज तुज्या काळजा सारकें कर नवें वर्स सुरू जालां आनी ह्या नव्या वर्सान आयज पयल्या शुक्राराक तुज्या काळजाक आमची भेट
सगळ्या मनान, सगळ्या काळजान, सगळ्या बळान आनी सगळे सुक्तीन तुझ्या भोव पवित्र काळजाक आमी नमस्कार करता. आमची मान खोल बागावन भोव पवित्र संस्कारान आमचे खातीर हाजीर जाल्ल्या जेसूक आमी पोरणी पाट आनी नमस्कार करूया. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. जेजूचें काळीज भोव पवित्र काळीज, काळीज मोगाळ काळीज, जेजूचें काळीज मोवाळ काळीज, चुरचुऱ्यांचें, बोगसण्याचें, समजिकायेचें. ह्या काळजाक ह्या वेळार तुजें काळीज उक्तें कर. ओपन युअर हार्ट to the heart of Jesus. तुजी नदर ह्या वेळार भोव पवित्र संस्कारांत आसलेल्या पवित्र उंड्यान फकत जेजूचेर आसून तुजें मन, तुजें काळीज ह्या वेळार फकत ह्याच जेजूचेर आसून हेर सगळें कुशीन दवर. हे सकाळी तूं जेजूशी आयलाय. ओपन युअर हार्ट टू हिम. तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा. जहाँ जहाँ है हरियाली, वहाँ मुझे तू लिए चला. जहाँ जहाँ है हरियाली, वहाँ मुझे तू लिए चला. तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा. जहाँ दिव्य सत्य की छाया, वहाँ मुझे तू लिए चला. जहाँ दिव्य सत्य की छाया, वहाँ मुझे तू लिए चला. तू है स्वामी,
स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा जहाँ नहीं है डर कोई वहाँ मुझे तू लिए चला जहाँ नहीं है डर कोई वहाँ मुझे तू लिए चला तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा जेजूचे काळीज मोगाचे जेजूच्या काळजान जायते दिनवास जायतीं आर्गां जायती स्तुती जेजूच्या काळजान आमा मनशांची आर्गां दिनवास स्तुती घेवंक जाय तो जागो आसा हे सकाळी ताका आर्गां दी दिनवास दी ताची स्तुती कर तुजी मागणी उबार ह्या वेळार तुका दिसता ते भाशेन व्हडल्या थाळ्यान वेळ बिबाडी नासतना देवाची स्तुती कर ताका आर्गां दी दिनवास दी तुजी ल्हान ल्हान मागणी जेजूक उबार सगळ्या संसारातील एक एकल्या भावनांनी जायती भावना पिढीत कष्टोदा खातीर ताका पिकोळी पावो करपाक मोकळा ह्या नव्या वर्सान सगळें वायट आनी पयस करची तूं तितलो मोगाळ गोंयांत कापिस्तान बापा मोकळा तूं बोगसोळे दिताय जेजू तूं पिकोयताय जेजू ती आमकां पिकोळी मोगाळा जेजू आनी हे नव्या वर्सान आमकां सगळ्यांक बरें पावो करून मागता जेसू मोगाच्या आज्ञा आमची लासूंदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उशा जेसू मोगाच्या आज्ञा तुझी लासूंदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उशा
जगारांनी शांती संस्कारांनी जगारांनी ते खासावतल्यान शांती समाधान जाल्ल्यान पुरो म्हणून मानता आनी आमचे वायट जाले आमच्या रेच्या आनी सगळ्यांनी पयस करून मंगळ जेसू मोगाच्या आज्ञा आमची लासूनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजा जेसू मोगाच्या आज्ञा आमची लासूनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजा जेसू मोगाच्या आज्ञा आमची लासूनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजा सोम्या जेजू तूं आमचो गवली आनी आमी तुज्यो शेळयो. ह्या वेळार तुजे मुखार येवंक तुजें दर्शन घेवंक तुका अनुभवूंक हो वेळ आमकां फावो केलो. आमच्या पादविकारा खातीर आमी तुका आर्गां दिता. आपले शेळयेच्या मोगान तो बारी वावुरता. ताचे वरवीं तुजें उपकार आमकां अनुभवूंक तूं शिकय आनी सदांच तुजे पांय सोशी बसून तुका अनुभवूंक आमची काळजां तुज्या मोगान भर. जेसू मोगाच्या आज्ञा आमची लासूनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजा गोंयचे शार प्लॅन आमकां फावो केलें. गोंय आमी सदांच गोंय सांबाळ्ळें.
जायते जाण आमचे भाव भयणी पावतात तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद उरतोय आनी आमचे लागीं वाडटा ते प्रमाणे आमी तांकां दिवं तूं आमकां तुजे कृपेन दवर जेसू मोगाच्या आज्ञा आमची लासूदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उज्या तुवें म्हाका राखल्या सांबाळ्ळें तशेंच तुका आज आमकां ते सगळ्या म्हज्या भाव भयण वचप तुवें तांकांय राखली आनी सांबाळ्ळें वाडयलो गेल्या वर्सां कितें वाच विकना बेस पिडाक म्हजे आमचे रेली ते सगळ्या विकनांतली तुवें आमकां दिवाली आनी तुजे सुभाम आशिर्वादां आनी कृपेन व्हडली दिवन हांव तुका काळजांतल्यान आर्गां दिता निर्मस्ता बाबा तशेंच मागता सगळ्या म्हज्या भाव भयणांचेर आमच्या चिखलेकारांचेर आमच्या पालुदाराचेर पातकुराचेर सगळ्या पालू मातयेचेर तुजो आशिर्वाद कर तूं तांकां राख आनी सांबाळ मोगाळाचेर सदांच तुका चिंतून राव तूं आमकां शिकवण दिवं वाकाणी जेसू मोगाच्या आज्ञा आमची लासूदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझे पुस्तक वेळ संवसारांत धाडून आमकां जेजू पाव केलो आनी हो जेजू आमची सोडवण करता दिसान दीस आमी उदीक जेजू करून आनी पवित्र आर्गां तुका जेजू देवास तुका जेजू जेसू मोगाच्या आज्ञा आमची लासूदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उज्या वो पवित्र संस्कारांत आसलेलो जेजू तुजे लागीं उलयता तें आयक लिसन टू हिम आपलें उतर तो आमच्या काळजार खोल खोचयता आपलें उतर तो आमच्या मनाचेर आमच्या कुडीचेर आमच्या आत्म्याचेर पाठयता तुजी नदर ह्या पवित्र उंड्याचेर दवर ह्या पवित्र संस्काराचेर दवर जेजू तो खरो जिवो जेजू खरो जिवो जेजू जो तुका हात लायता तो तुका पोशेता तो तुका पळयता खरो जिवो जेजू
तुजे कुशीक बसता पळय ताका, आयक ताचें. खरो जिवो जेजू तो तुजे लागीं उलयता, ताच्या उतराक कान दी. सगळीं तुमी कोस्ट करतात आनी ओजाच्या भाराखाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. म्हजें जू तुमचेर घेयात, कित्याक हळू म्हजें ओजें. आख्खें वरोस तुजे मुखार आसा. ह्या वर्साचे सुरवातेक जेजूक तुवें भेट केल्या. ह्या वरोस तुवें जेजूच्या हातान घातलां. हें वरोस देवाक मानता तसलें तुजे पासत जावंक तुज्या निचेवाची गरज. Need of your decision, so that this year becomes what God wants you to be. जेजूशी येवंक हें आख्खें वरसभर जायते फावटी आमकां सयेक मेळटलो. जेजूशी येवंक, ताचो अणभव घेवंक, ताचे लागीं उलोवंक, ताचें आयकूंक कितलेच फावटी आमकां ह्या वर्साक आपोवणें येतलें. सगळीं तुमी म्हजेशी येयात हो उलो परतून परतून येतलो. तुजे कश्ट, तुजे त्रास, तुजी कुशालकाय, तुजें दूख, तुजो वावर, तुजी चिंतनां, तुजे आवंडे सगळें घेवन जेजूशी येवंक आयजूय तुका सयेक मेळ्ळा. होच पवित्र संस्कारांत आसलेलो जेजू दर दिसाक ह्या आल्ताराचेर आमचे पासत येतलो. आयजूय येता. भोव पवित्र मिसाचे भेटेन खरो जिवो जेजू आल्ताराचेर हाजीर जाता. व्हडांतली व्हड बिलाग्र जो कोण ह्या आपोवण्यांक कान दिवन ह्या आल्ताराशी येवन जेजूक अणभवता, ताका सगळे तरेची पेखवणी, ताका सगळे तरेचें बरेपण, गरज तितली बरी दिशा, द गुड डिरेक्शन, निर्णय घेवंक फावो ती जाणवाय, संवसारांत घडटात त्यो वस्तू समजून घेवंक, तांचें मोल करूंक फावो तितली समजिकाय मेळटली. पवित्र आत्म्याच्या बळान वायटाचेर झूज मांडूंक, पातकाचेर जैत व्हरूंक, फावो तितली घोटाय जेजूच्या काळजांतली येतली. वॉट इज रिक्वायर्ड इज युअर डिसिजन. तुजो निर्णय, तुजो निचेव. ह्या वेळार जेजूक पळय,
ताचे लागीं मागात आनी तुमी घेतल्यात. म्हज्या नांवान तुमी कितेंय म्हज्या बापा लागीं मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. म्हजो आत्मो तुमचेर येतलो आनी तो तुमकां सोत शिकयतलो. स्वता पासत उबी रावूंक, स्वता पासत फोटीचेर आड झुजूंक ह्याच काळजांतली फावो तितली करपाक घे. ह्या वर्साक चुकता तेन्ना हेंच जेजूचें काळीज, चुरचुऱ्यांचें काळीज कशें, बोगसण्याचें काळीज कशें तुका बोगसूंक तयार आसतलें. ताचे काकलुतीशी धांवून येवं, चुकी मानून घेवन कुमसाराच्या साक्रामेंतान भाग घेवं, नव्यान ताचे बराबर उठोवंक हें काळीज जेजूचें तुका आपयतलें. जेसू काळीज तुजें आयदोळ कुर्बेचें वारूय तुजी कृपा रित्या काळजान म्हज्या कोर काळीज म्हजें, कोर काळीज म्हजें, कोर तुज्या काळजा सारकें. शांदुलो, शांदुलो, ल्हानवी काळीचें. कोर काळीज म्हजें, कोर काळीज म्हजें, कोर तुज्या काळजा सारकें. शांदुलो, शांदुलो, ल्हानवी काळीचें. भोव पवित्र मिसाचे भेटेन भाग घेवंक ह्या वेळार आमी तयार जाता. जेजू लागीं तुका कितें मागूंक जाय तें माग. तुजें काळीज ताका उबार. खरो जिवो जेजू भोव पवित्र संस्काराचे भेटेन आल्ताराचेर तुजे पासत आतां हाजीर जातलो. हीच देवाची स्तुती आमी ह्या वेळार करुया. मिसाचे भेटेन आमी ताचो आशिर्वादूय घेतले. ह्या वेळार दिमी घालून आमचे हात उगडून देवाची वाखाणणी भोव पवित्र संस्काराची आमी करुया. सुदैव जावं देव, सदैव जावं देव, सुदैव जावं देवाचें भोव पवित्र नांव, सदैव जावं देवाचें भोव पवित्र नांव, सुदैव जावं जेजू नीज देव आनी नीज मनीस, सदैव जावं जेजू नीज देव आनी नीज मनीस, सुदैव जावं जेजूचें नांव, सदैव जावं जेजूचें नांव, सुदैव जावं जेजूचें भोव पवित्र काळीज, सदैव जावं जेजूचें भोव पवित्र काळीज, सुदैव जावं जेजूचें भोव अमोलीक रगत, सदैव जावं जेजूचें भोव अमोलीक रगत, सुदैव जावं जेजू भोव पवित्र आनी साक्रामेंतान आल्तारा वेल्या, सदैव जावं जेजू भोव पवित्र आनी साक्रामेंतान आल्तारा वेल्या, सुदैव जावं देव आत्मो सान बुजवंडार, सदैव जावं देव आत्मो सांग बुजवंडार,
सदैव जावं देवाची माय भोव भाग्यवंत आंकवार मारी. सदैव जावं देवाची माय भोव भाग्यवंत आंकवार मारी. सदैव जावं मारयेचो पवित्र आनी कोतावीण गर्भ संभोव. सदैव जावं मारयेचो पवित्र आनी कोतावीण गर्भ संभोव. सदैव जावं मारयेचे अनंतवन कुडी आत्म्या सयत स्वर्गावरण. सदैव जावं मारयेचे अनंतवन कुडी आत्म्या सयत स्वर्गावरण. सदैव जावं मारयेचे नांव ती आंकवार आनी माय. सदैव जावं मारयेचे नांव ती आंकवार आनी माय. सदैव जावं भाग्यवंत जुजे मारयेचो भोव निर्मळ पोती. सदैव जावं भाग्यवंत जुजे मारयेचो भोव निर्मळ पोती. सदैव जावं देव ताच्या बोडव्या आनी भक्तांताय. सदैव जावं देव ताच्या बोडव्या आनी भक्तांताय. नमस्कार कोरा, इयात नमस्कार कोरा, इयात नमस्कार कोरा, सोम्या. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. आयज म्हयन्याचो तशेंच वर्साचो पयलो शुक्रार किरीत भाशेन जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक आमची भेट आनी जेजूच्या काळजाक आमची भेट करता आसतना आयची मिसाची भेट आमी भेटयता. देवाक दिनवासून कॉन्स्टान्सियो गुदिनो आनी फामील सगळीं देणी आपणाक जी मेळ्ळ्यान त्या पासत देवाक आर्गां दिवन ही मिसाची भेट भेटयतात. तांचे बरोबर आमी आमकां मेळ्ळल्या सगळ्या देण्या पासत देवाक आर्गां दिनवास दिवया. दुसरें तेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या विल्मा पियर्सन हाच्या आत्मे पासत देवान तिका सुर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात नॅटी रॉड्रिगीस. ताचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक बो करून आमचें फिरगोजीचें काम ऑफिसाचो वावर बरे भाशेन करूंक सगळे तरेची जाणवाय ताका फावो करूंक ताचे पासत मागुया. तशेंच रिगन डिकुन्या आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. ताचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी केरीत भाशेन आमच्या देशा पासत, आमच्या राज्या पासत, आमच्या सगळ्या सरकारी मनशां पासत, आमचो चीफ मिनिस्टर आनी हेर मंत्री मंडळ जो आसा बो करून आमचे गोंयचे पासत जे ह्या दिसांनी निर्णय जावपाचे आसात आनी जें झूज वो जी नीत मेळोवपा पासत वावर करूंक जाय ह्या वावरा पासत तांचेर आशिर्वाद आनी जाणवाय मागुया. आनी हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, देव आपले मिसांव करूंक आमकां धाडटा आनी तेन्ना आपलो आत्मो, आपली घोटाय आनी सगळें हेर आमकां फावो तितलेंय दिता. आयज जेजूच्या वो जेजू विशीं आनी जुआं बावतिस्ता विशीं हेंच आमी आयकता. तर आमकांय आमचे मिसांव फुडें व्हरूंक जायते पावटी सोयेक मेळ्ळ्या आसतना, देवाची कृपा मेळ्ळ्या आसतना जाबाब दिवंक आमी जायते पावटी चुकल्या, फाटीं उरल्या.
असले आमच्या चुकीचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध, म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या बावार्थ्यांक दयेन उजवाडाय आनी तुजे मोहिमेच्या परजोडान तांची काळजां सदां पेटोवन दवर. एपरी ती आपल्या सोडवणदाराक निरंतरी मानून घेवंक आनी काळजांत तावन ताका एकवटूंक पावूं. हे आमी मागता त्याच आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. बागेवन जिवांचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, कोण संवसाराचे जैत वत्ता जायत, जेजू देवाचो पूत म्हूण सोत मानता तोच. आयलो तो जेजू क्रिस्त उदका आनी रोगता वरवीं आपूण आयलो म्हूण ताणें दाखयलें. उदकाचेच वरवीं न्हय तर उदका आनी रोगता वरवीं. आनी आत्मो हाका गोवाय दिता, कित्याक आत्मो म्हळ्यार सोत. हाका 3 गोवायांची साक्षी आसा, आत्मो, उदक आनी रोगत. आनी ह्या तेगांयची गोवायकी एकूच. मनशांची गोवायकी आमी मानून घेता, पूण देवाची गोवायकी अदीक विस्वास फावो आसलोली. आनी ही गोवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या. जो कोण देवाच्या पुताचेर बावार्थ दवरता ताचे सवें ही देवाची गोवायकी आसा. जो कोण देवाचेर बावार्थ थेविना तो ताका फटकिरो करून सोडटा, कित्याक जी गोवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या ती ताणें मानून घेवंक ना. ही आसा ती गोवायकी, देवान आमकां सासणाचें जिवीत दिलां आनी हें जिवीत ताच्या पुता सवें आसा. ज्या मनशा सवें पूत आसा त्या मनशाक जिवीत मेळ्ळां. ज्या मनशा सवें पूत ना त्या मनशा सवें जिवीतूय ना. तुमचे सवें सासणीक जिवीत आसा, कित्याक तुमी देवाच्या पुताचेर विस्वास दवरला. हें तुमी जाणो जावच्याक इतलें हांव तुमकां बरयतां. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुजाल्या. परतून म्हणया, सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुजाल्या. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुजाल्या. सियोना, तुज्या देवाची स्तुती कोर. ताणें तुज्या दारवट्यांचे आडांबे गोठ केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सदैव केल्यांत. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुजाल्या. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्तकाय आनी पुश्ट गोव दिवन तूं ताका दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाटयता. सुडसुडीत ताचो सोब परगट जाता. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुजाल्या. जाकोबाक तो आपलें उतर कळीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना.
आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. जबाब: सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसाल्या. उद्गार: Sorvesporak soi soi, Sorvesporak soi soi, Sorvesporak soi soi, Sorvesporak soi soi. स्वर्ग उक्तो जालो आनी बापाचो ताळो आयकूं आयलो. ओ म्हजो मोगाचो पूत, ताचें आयकात. Sorvesporak soi soi, Sorvesporak soi soi, Sorvesporak soi soi, Sorvesporak soi Bezoi. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. स्नानदातार जुआंव देवाचें उतर परगटीत भोंवतालो. अशें म्हणून म्हजे फाटल्यान म्हजेवून बळवंत एकलो येता. सरपट पडून ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हांवें तुमकां उदकान स्नान दिलां खरें, पूण तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. त्या दिसांनी गालिल्यांतल्या नाजारेतावन जेजू आयलो आनी जुआंवान ताका जॉर्दानांत स्नान दिलें. आनी उदकांतलो वयर सरना फुडें सर्ग उक्तो जाल्लो आनी पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपान देवून ताचेर वयर थारलोलो ताणें देखलो. आनी स्वर्गांतावन अशी जाप जाली: तूं म्हजो व्हड आपुरबायेचो पूत, तुजेर म्हजें दादूसपण आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे जेजू देवाचो पूत. भाव भयणीनो, जेजू देवाचो पूत म्हूण कोणेंच दुबाव धरपा सारकें कांयच ना. जरूय आमचे मदें जायतीं जाणां आजून पासून कडेन दुबावतात. आजून पासून जेजूची वळख घेवंक ना तसलीं मनशां जायते फावटी दुबावतात. जेजूची वळख घेतलेली आसा तीं जायते फावटी दुबावतात. जाल्यार आमचे दुबाव पयस करूंक आमकां गोवायांची गरज. वेगवेगळी तरेची गोवायकी आमकां फावो जाल्या. आयचें देवाचें उतर ही गोवायकी आमचे मुखार दवरता. जशें आयच्या पयल्या वाचपान भाग्योन जुआंव आपले पयले चिटीन बरोवन आमकां उगडास करता. ही गोवायकी आत्मो आमकां दिता. जाल्यार ही गोवायकी जी आसा, ही गोवायकेचे मुखार आनीक साद्या मनशाचे गोवायकेची गरज ना. खुद आत्मो आमकां जरी तरी गोवायकी दिता, खुद देव आमकां जरी तरी गोवायकी दिता, जाल्यार आनीक कोणाची गोवायकेची गरज ना. पूण आमी ही गोवायकी दुसऱ्यांक आमच्या जिवितांत दिता जाल्यार भाव भयणीनो, हें एक आमकां मिसांव. आनी ह्या मिसांवांतल्यान आमी आमचें अस्तित्व, आमची आयडेंटिटी जी आसा ती सारकी घडोवन हाडटा, ती आमी थीर करता. आमची आयडेंटिटी कितें, आमचें अस्तित्व कितें? जे भाशेन जेजूच्या अस्तित्वा विशीं हो ताळो उलयलो. जेजूचें पवित्र स्नान जालें जॉर्दान नदीन तेन्ना सर्ग उगडलो. आनी सर्ग उगडून हो कोण हाचे विशीं खुद देवाचो आवाज: तूं म्हजो व्हड आपुरबायेचो पूत, तुजेर म्हजें दादूसपण आसा. पवित्र आत्मो ताचेर पारव्याच्या रुपान देवून आयलो. आनी एक घडये जेजूच्या ह्या बावतिजमान जॉर्दान नदीन जेन्ना जुआंवान हें स्नान ताका दिलें तेन्ना बाप, पुत्र, पवित्र आत्मो आजीर जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. भोव पवित्र त्रित्वी. तर हे भोव पवित्र त्रित्वेन भाव भयणीनो आमकांय अस्तित्व आसा. देखून आमचो बावतिजम जेन्ना जाला तेन्ना आमचे तकलेर उदक रोखून बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमकां स्नान दिलां.
तर आमकां जरी तर ह्या उदकान स्नान दिलां पवित्र त्रित्वेच्या नांवान जाल्यार आमची आयडेंटिटी आमचें अस्तित्व हे भोव पवित्र त्रित्वेन आसा. तर हे भोव पवित्र त्रित्वेन आमचें अस्तित्व घेवन आमी फुडें चलतले जाल्यार भाव भयणीनो जें कितें आमकां देवाचो पूत करूंक आपयता, शिकूंक आपयता, दुसऱ्यांक दिवंक आपयता, वो जी आज्ञा ताणें आमकां दिल्या खरीत भाशेन मोगाची आज्ञा ती आमी पाळटा तेन्ना आमी आमचें मिसांव जियेता. तर हे भेटेन आयज आमकां कृपा मागुया. बो करून आयज आमी जायतीं जाणां काय बरो पयलो शुक्रार फकत म्हयन्याचोच न्हय पूण ह्या वर्साचो पयलो शुक्रार भोव पवित्र काळजाक भेटयल्लो शुक्रार. आमचें जण एकल्याचें काळीज जरी तर आमी खरेंच भेटोवपाक सोदता जाल्यार आमचो निर्णय जातलो, आमचें डिसिजन जातलें की वय ह्या आख्ख्या वर्साक जायत्यो वस्तू आसतल्यो, जायत्यो ताळण्यो आसतल्यो, ह्या आख्ख्या वर्साक जायत्यो आडकोडी आसतल्यो आमच्या दोळ्या मुखार, जायते दुबाव उपरासपा सारके आमच्या जिवितांत घडण्यो घडटल्यो, जायतीं मनशां उपरासतलीं, जायते जाण आमकां वांकडे वाटेरूय वतले. हें सगळें जाता तेन्ना आमी जरी तर भोव पवित्र त्रित्वेंत आसा, आमचें अस्तित्व हे भोव पवित्र त्रित्वेन आसा जाल्यार आमकां फटोवंक कोणाच्यान जायना. आमकां कितलेय फटकिरी आयले जाल्यार तांणी फटोवंक जायना. ह्या आयच्या पयल्या वाचपान आमकां भाग्योन जुआंव आपली चीट बरोवन सांगता. तर जेजू मोदें ओ जेजू भितर आमी आसां जाल्यार ताचें उतर आमकां सोत. आनी ह्या उतरा वरवीं आमी जरी तर चलता जाल्यार आमकां फटोवंक कोणाच्यान जायना. तर देवाचें उतर आमच्या हातान घेवन, देवाचें उतर आमच्या काळजान धरून, देवाचें उतर आमच्या पावलांनी आमी व्हरून आमचें अस्तित्व आमी आनिकूय समजून घेवंक, आमचें अस्तित्व आमची आयडेंटिटी आमी ओळखून घेवंक आनी ही भोव पवित्र त्रित्वेन आमकां मेळिल्ली आयडेंटिटी आमचें अस्तित्व आमी जिवंक, आमचें मिसांव जेजू बराबर फुडें व्हरूंक आमकां खेरीत कृपा हे भेटेन मागून घेवया. गायन घेऊया C8 पेज नंबर 31 C8. बापा मन्ना गण बायलो जाय कालसाची कोरी भोक्ती ताका बलिदाना जाय पेराशी दया प्रीती मोगाल बापा मानून तुझे तुझ्या उदारपणांत आमकां दाखवालें दिला मनशाच्या वावरान केला. मोगाल बापा मानून तुगे मोगान गेली ही बेटोनी. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्पद्विदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नामके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा तुजी पोरजां भेटयता ती देणी दयेन मानून घे. तुजें देवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी भावार्थान आनी भक्तीन सोत मानता. तुवें घडलेल्या ह्या संस्कारा उद्देशी तें आमकां भरपूर मेळूं म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्विदारान सासनाच्या देवा सर्व काळयान सर्व थांय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुज्या सासनीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोकताय. अशें आमच्या विनाशी सैमान फुक्या जोडलो अविनाशी मान. एकवट वो कितलो अजापांचो समेस्त मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र पवित्र
दोबाराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या नांव वैभवान मुसर्गीन तुका जोय जोय सर्वेस्वराचे नामी आतां तांकां जोय मुसर्गीन तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपूर गोठुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरुंता, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा, तुज्या येण्याक आमी ओतरेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केपें तुमचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगल्या यादनिकां वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजोळी तुमकां मोल पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार माय देवाचे माये सांगाती तिजो पती बागेवन जुजे, बागेवन दोन रुतां, बागेवन फ्रांसीस शावेर, बागेवन जुजे वाज आनी सोर काळुंका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. तूं म्हजो खेरीत आपुरबायेचो पूत, तुजें सवें म्हजें दादूसपण आसा. आमकां जण एकल्याक अस्तित्व दिल्लें आसा. भोव पवित्र त्रित्वेन आमकां मिसांव दिलां आनी ह्या मिसांवांत आमकां पवित्र आत्मो दिला. तर देवाच्या आत्म्याक उलो मारून आमी जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान सोकली म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं.
एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तू देवाचे शिले संसाराचे पाप काढतले आमची काकणूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढतले आमची काकणूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुमया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. जेजू यो तूं यो भावांक भयणीक भेटूंक यो. काळजांत आमच्या रावूंक यो. जिवीत आमचें बदलूंक यो. गोठाय तुजी दितून दी. बुजोन आमकां हाड तुजी. Sondos tuzo आमकां दी. Favor तितली भलायकी. गोठाय तुजी दितून दी. बुजोन आमकां हाड तुजी. Sondos tuzo आमकां दी. Favor तितली भलायकी. मोगान जेजू यो तूं यो. भावांक भयणीक भेटूंक यो. काळजांत आमच्या रावूंक यो. जिवीत आमचें बदलूंक यो. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळच्याक देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातूंत देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जालें. प्रार्थुया.
देवा आमच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तूंच आमकां एकवटाय. तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफोड जावं आनी अशें तुजें देणें घेवच्याक हेंच देणें आमकां आयतीं करूं म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, फादर गाब्रियल फेर्नांडीस जो आमचे फिरगोजेन 3rd ऑर्डर ह्या आमच्या बाबा भयणांक आदार करून केरीत भाशेन हांगासर येता, ताचो बापूय सोंपला, आंतोनियो फेर्नांडीस. आयज ताचो इंतेर सांजेर 3:30 वाजता सेरावली फिरगोजेन जातली. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सुर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. निमणें गीत गावचे आदीं चोत्राय धरची. दर शुक्रारा पवित्र संस्काराची बोजवण सांजेर न्हय पूण सकाळीं 6:30 वाजता जातली आनी बुधवारा दीस पवित्र संस्काराची बोजवण सांजेर 7 वाजता. जेजूशी येवन आमी ताचो अणभव घेवया आनी जेजू दुसऱ्यांक दिवंक आमी प्रयत्न करुया. गायन घेवया R14 पेज नंबर 182. R14. जेजू कारिस्तोशे आगोन करपेचे वालोय तुजी